बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ताणी तांच्या कश्टांच्या वेळार सर्वेस्पराक उलो मारलो आणि ताणें तांकां तांच्या आकांतांतलें निवारलें. कीर्तन 107 20 आणि 8 वळ. पळय मोगाचे न्हू, आमी सर्वेस्पराक उलो मारया. आपल्या आकांतांतलो तो आमकां निवारता. पपय सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत करया. कवियान तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत I-18 ऑन पेज नंबर 119 119 हिम नंबर I-18 तुझी स्तुती करता. तुझी हांव स्तुती करता, तुझी हांव स्तुती करता जेजू, तुझी हांव स्तुती करता आता आणि सदा. तुझ्या पाया तळा रावतलो, तुझे वाटेन हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुझ्या पाया तळा रावतलो, तुझे वाटेन हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी करचोना. गेले वरते भाग आमच्या समोर आमचो समी जेजू हजर जाला. ताची कृपा आणि ताची महिमा आमच्या भोवतणी सगळ्यांनी त्याने आमी अनुभव करना आसा. आज सकाळी उठताच ताच्या हजरपणान ताणें आमकां आपण हाडला आणि हांगासर ताची स्तुती करया, ताचें आराधन करया. ताका आमी कलते जावया आयच्या दिसा आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या हरी एका संगतींनी आज ताका कलते जावया. तुका हांव कालतो रावता, तुका हांव कालतो रावता जेजू, तुका हांव कालतो रावता आता आणि सदा. तुझ्या पाया तळा रावतलो, तुझे वाटेन हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुझ्या पाया तळा रावतलो, तुझे वाटेन हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र आमी काडया. थंयसर अवसर 5 वळ 7 आमी काडया. Hebrews chapter 5 verse 7. म्हज्या उपरांत तुमी सांगीत. जेजू ह्या संवसारी आसतना, जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सक्तेल्या लागीं बोब मारन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या खालत्यापणा खातीर देवान ताचें मागणें आयकलें. मगळा जेजू, म्हज्या खालत्या मागण्यांक आनी माणकुल्या मागण्यांक तूं कान दिताय. हांव खालतेपणान म्हजी सर मागणी, म्हजी सर तेसावां तुजे समोर हांव दवरता. हांव तुका मानू अशें म्हजेर आशिर्वाद घाल. माथेवाच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत पयल्या वळीर आमी वाचता. मॅथ्यू chapter 6 verse 1.
तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार मनशा मुखार ताणी ते पळोवचे खातीर तांणी ते पळोवचे तुम्ही खातीर आदारीन अशें तुम्ही आदारीन अशें सत्राय घेया सत्राय घेया नाजाल्यार नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापाय लागचे तुमच्या सर्गींच्या बापा लागचे कितेंच प्रतिफळ कितेंच प्रतिफळ तुमकां मेळचे ना तुमकां मेळचें ना. सम्या जेजू सम्या जेजू म्हज्या भक्तीच्यो करण्यो म्हज्या भक्तीच्यो म्हजो करण्यो विश्वास म्हजो विश्वास तुजे ते दाखोवंक तुजें तें दाखोवंक हांवें करीशें कर हांवें करीशें मनशां दाखोवच्या खातीर न्ही मनशां दाखोवचे खातीर मनशां न्ही. तावन मान मेळच्या खातीर न्ही मनशां तावन मान मेळचे खातीर मनशां न्ही. तावन गौरव मेळच्या खातीर न्ही मनशां तावन गौरव बघा मेळच्या सम्या खातीर न्ही. जेजू बघा सम्या जेजू. म्हजो मोग म्हजो मोग तुजे थंय दाखोवच्याक तुजें तें दाखोवच्याक. आनी तुजे थंय आनी तुजें म्हजो थंय संबंध म्हजो संबंध गुण करूंक गुण करूंक. भक्तीच्यो करण्यो भक्तीच्यो चड करण्यो. आनी चड चड आनी हांवें चड. आदारीशें कर हांवें आदारीशें कर तिमोथी बदलें पयलें पत्र अवसर 5 वळ 4 खंयच्याय विधवीक खंयच्याय विधवेक भुरगीं वा नातवां भुरगीं वा नातवां आसा जाल्यार आसा जाल्यार ती भुरगीं बाळां ती भुरगीं बाळां पयले घराच्यो गरज्यो पयल्यो गरज्यो सुदारसूंक सुदारसूंक आनी आपल्या आवय बापायक आनी आपल्या बापायक उपकारा पडोवन दी उपकारा पडोवन दी. हे परी हे परी ऋणी जावचे ऋणी जावचे देवा खंडीत मानवाता देवा खंडीत मानवाता. वय सम्या जेजू सम्या जेजू हांवें करचे सेवा साकरी हांवें करची सेवा साकरी हांवें करची सेवा साकरी हांवें करची सेवा हांवें साकरी. करच्यो बऱ्यो करण्यो हांवें करच्यो बऱ्यो तुका करण्यो. चड मानवतात तुका चड मानवतात. देखून भक्तीच्या करण्या संगी देखून भक्तीच्या हांवें करण्या हेरांची सेवा करूंक हेरांची सेवा आनी करूंक. अशें तुका मानवंक आनी अशें तुका म्हाका तुजी मानवंक. कृपा दी म्हाका तुजी कृपा दी. आज तुका मानवंच्यो आज तुका मानवंच्यो. सेवा साकरी सेवा हांव साकरी. खंडीत जावन करता हांव खंडीत जावन सांगतास करता. म्हजे भक्तीच्यो करण्यो सांगतास म्हजे चड आनी भक्तीच्यो चड करण्यो. हांव करता चड आनी चड हांव अर्गां तुका करता. जेजू अर्गां होगलाप तुका तुका जेजू होगलाप तुका जय जेजू. जय तुका जेजू जय जय तुका हालेलुया हालेलुया. होसाना होसाना. हालेलुया हालेलुया. आमी सम्या होगडसून गावया तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव देवा अर्गां आनी होगलाप दितना शाद्राक मेशाक अबेदनगोक देवान उज्यांतले राखले आमच्या एक सर तरांच्या वायटा विघ्नांतले देव म्हाका तुका राखतलो तुमच्या कंत्राच्या बुकान P5 पेज नंबर 195 195 पेज नंबर हिम नंबर P5 तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करतो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करतो देव तू पवित्र 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 देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 Paula cani silasa bandente sudaile Paula cani silasa bandente sudaile bande stuti kartana thanu duailo bande stuti kartana sarvon nim duailo deva amka surkari deva amka survondi deva amka surkari deva amka survondi पवित्र देव तू पवित्र देव सुरका सुरवन लाभों सो पवित्र देव तू पवित्र देव सुरका सुरवन लाभों सो पवित्र देव तू
समया जेजू अर्गाणी होगलाब तुका समया जेजू हेब्रेव घरां बरयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 7व्या वळीर आमी अशें वाचता जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सक्तेल्या लागीं बोब मारन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो ताच्या माणकुल्या खालत्यापणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली सर्वेस्पर देव आपल्या सुपुताची समया जेजू क्रिस्ताची मागणी आयकता कित्याक तो देवा लागीं हाक बोब मारन दुखां गळोवन मागणी करता मोगाच्यान आमी देवाक मानवाचे जाल्यार जायते मार्ग आसात आमी म्हणटा आमच्या भाशेंत ज्ञान मार्ग भक्ती मार्ग कर्म मार्ग आनी विविध तरांचे भक्तीच्यो करण्योच्यो वाटो मार्ग आमकां आसा देवाक मानूं आनी हे भक्तीच्यो करण्यो आमी पळयता ह्या दिसांनी बँड्रा मोरयेम्याच्या पुण्यक्षेत्रांत त्या गुड्या चडोवन वचोंक जायतीं मेटां आसात हांवें पळयलां सबार फावटी सबार वर्सां थंय गेल्ल्या वेळार थोडीं जाणां दिंबयेर पडोवन तीं मेटां चडटात पांयांचे खाती पिनोवन थंयसर रगत येता जाल्यार तीं रावेनात आनी थोडीं जाणां पाटी पळोवन वयर तावन मरयेम्याच्या पुण्यक्षेत्रांत तावन ताका पाट गुंडय नासतना त्या मेटांचेर सकला देव म्हणून पळयतात आनी थोडे पडीं तीं पडटात पडल्यार परतून उठून पाटी पळयनासतना देंवन येतात आनी थोडीं जाणां थंयसर दिंबी घालून दोनी हात वयर कर मागणें करतात हांवें पळयलां सबार जाणांनी उपवास प्राचित करचें घरांत जायते वेळ फातरांचेर दिंबी घालची आनी थोड्यांनी घांटी आपल्या पेंगटाक बांदची आनी थोड्यांनी आपणाकच मान काणयोची ह्यो थोडे संगती विपरीत जातात पूण भक्तीच्यो करण्यो देवाक मानवतात आमी सकाळीं सांजेर करचे मागणी कळनासतना तेय भक्तीच्यो करण्यो आमी कोणतो करचो तो कोणतासो तेर्स तेय एक भक्तीची करणी आमी करचे दैवीक असो तेर्स दनपरां 3 वरां तेय एक भक्तीची करणी पवित्र पुस्तकाचीं उतरां तें किर्तनां या थोडीं उतरां तोंडपाट कर परतून परतून सांगचें तेय भक्तीच्यो करण्यो हे देव पसंत करता की ना ह्या विशयान नियाळ करता आसतना जेजू ह्या संवसारांत आसता आसतना तो फारिसेवाच्या घरा वचून मागणें करता आसतना एक स्त्री थंयसर आयली ताच्या पांयां तळार बसली दुखां गळोवन तिणें जेजूचे पांय भिजयले पूण जेजून तिका आडवंक ना उपरांत आपल्या केंसांनी ती पुसूंक लागली आनी उमेद दिवंक लागली ही एक वर्त्या भक्तीची करणी जेजून तिका आडावंक ना तशें म्हळ्यार भक्तीच्यो करण्यो देव आडायना भक्तीच्यो करण्यो आमच्या विश्वासाची परगटणी जावन आसा आमी वाचता जॉबाच्या बुकांत 4व्या वसरांत 6व्या वळीर जॉब चॅप्टर 4 वर्स 6 तुजी देव भिरांत तुजी देव भक्त तुजो विश्वास निगी म्हणजे तुजे देव भक्तीपण तुवें करचे भक्तीच्यो करण्यो तुजो विश्वास परगट करतात निगी 20 आनी 4 वसरां 6व्या वळीर त्याच जॉबाच्या बुकांत 24:6 तुज्या देव भिरांतेक लागून म्हणजे तुज्या देव भक्तीपणा लागून सर्वेस्पर तुका शिक्षा लायना निगी वा जडतेक उबो करिना निगी कितलीं अपुरबायेचीं उतरां आमच्या भक्तीपणाक लागून आमच्या भक्तीच्या करण्या खातीर देव आमकां मेळची आसली शिक्षा सयत मेळना अशें करता आमकां आमच्या पातकांच्या शिरापांतले तो आमकां निवारता आमकां आमच्या जडतेंतलो तो आमकां संपूर्ण तरान आमकां बचाव करता पूण आमची भक्तीच्यो करण्यो मात्र कशें आसो जाय आमचे भक्तीच्यो करण्यो हिपोक्रेसी वा कापटी जावंक नजो देखून मातेवाच्या वांजेलान 6व्या वसरांत पयल्या वळीर समी जेजू म्हणटा तुमच्या भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी पळोवच्या खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया ना जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभचो ना आमी भक्तीच्यो करण्यो करता आसतना थोडे फावटी आमकां ही एक वडणी ही एक ताळणी आसता कोणीय म्हाका पळयची ह्या कोणी पळोवच्या खातीर हांवें इगर्जींत चड वेळ थंयसर सकडा मुखार वचून मागणें करीची सकडा मुखार दिंबयेर पडोवन हात वयर करीची पूण मोगाच्यान थंय देवी कुलरिती मंदिरांत आमी रेतीर करता आसतना आमी परतून परतून हांगासर सांगचें आनी हांगासर येवच्या भक्तिकांनी तशेंच करचें दोळे दामपून हात वयर करून मागणें करचें दिंबयेर पडोवन मागणें करचें बोपय सक्रामेंताचेरच दिश्ट घालची त्या क्रुसिफिक्साचेर दिश्ट घालची त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या वेदीचेरच दिश्ट घालची जे कितें कांतारां गावन आसात त्या कांतारांच्या भगणांचेरच ध्यान केंद्रीत करत देवाक अर्घ आनी हुकलाब दिवचें कोणें पळोवच्या खातीर न्ही किंवां न्ही पळोवच्या खातीर केल्ल्या वेळार आमी कपटी जाता
देखून तिमोथी बरल्या पहिल्या पत्रांत 5व्या वसरान 4थ्या वळीर 1 तिमोथी चॅप्टर 5 वर्स 4 देवाचें उतर म्हणटा कोणी विधवी आसा तिका जर तर भुरगीं आसात वा नात्रां आसात जाल्यार तिणें केवल भक्तीच्यो कर्ण्यो केल्यार पावना, म्हणजे ही गरजे केल्यार पावना, थंयसर कोणतासो तेर्स केल्यार पावना, या उपवास केल्यार पावना, दिंबयेर पडून हात वयर करून मागणें केल्यार पावना, या दणवणी केल्यार पावना, तिणें त्या नात्रांची त्या भुरग्यांची सेवा करी जाय. कोणी कश्टातला असल्यार तांची सेवा करी जाय, आपल्या आवय बापायची प्रायवंताची सेवा करी जाय. म्हणजे आमी कापाटी जावन नजो जाल्यार आमी समयाची सेवा समयाचें आराधन करतल्यांनी, समया मुखार भक्तीचें कार्य करतल्यांनी आमी समयाच्या भावा भयणीची म्हळ्यार आमच्या भावा भयणीची समया देवाच्या भुरग्यांची आमी सेवा करी जाय. आमच्या देवाक पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी म्हणटा आनावीम याहवे म्हळ्यार देव दुर्बळ्यांचो धाकट्यांचो कश्टातल्यांचो. देव दुर्बळ्या धाकट्यांचो मोग करता, कश्टातल्यांचो मोग करता, तांकां ताच्या आकांतांतलो निवारूंक आशेता, देव तांची दुखां पुसून काडूंक आशेता. हांवें आनी तुवें भक्तीच्या करण्या सवें हेरांची सेवा कर. आमचें भक्तीपण नीज भावार्थाचें विस्वासाचें देवाचेर पातयेणेचें म्हणून आमी दाखोवन दिसय. आनी अशें केल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत आमी चड आनी चड आशिर्वादां बेसांवां आमी जोड घेवंक शकता. तर बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. थंयसर जेजू म्हाका तुका बुजयता. म्हज्या तुज्या जिवितांत दुखां आसल्यार तो आमकां बुजयता. सर्वेस्पर फापसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करता, तांचे घाय तो गूण करता. 147 तिसरी वळ. आमी आमच्या भक्तीच्यो करण्यो करन देवाक आमी मानवंक पळयता, पळय देवाक आमी मेसूंक पळयता, दुखां गळोवन देवा लागीं आमी मागता, दिंबयेर पडून हात वयर करून आमी मागणें करता. आनी त्या वेळार समी जेजू म्हाका तुका बुजयता. जेजू बुजयता म्हाका तुका. गोपांत आपल्या आरावंदान तो आमकां बुजयता, आमची सर दुखां पसंद करता. त्या समियाचो अनुभव आमी करया. Jesu buzaita maka tuka kopant आपल्या Jesu buzaita Jesu buzaita Jesu buzaita म्हाका तुका kopant आपल्या Jesu buzaita तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां बोलता दुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता जेजू गूण करता जेजू गूण करता म्हाका तुका कोपांत आपल्या जेजू गूण करता पळय जेजू तुका म्हाका गूण करता. जेजू गूण करता जेजू गूण करता म्हाका तुका गोपांत आपल्या
आमकां बुजयता, आमकां गूण करता, आमचे दुखां बसून काडटा, आमकां बरोवसो दिता. त्या समया लागीं आमी मागया हांगासर जावचे सर रेतीर बऱ्या तरान जावचे खातीर. ह्या हप्त्यांत हांगासर कोंकणी रेतीर जावन आसा. मरियमाची विशेश रेतीर, सुटका सोडवणीचे रेतीर, आंतरीक बरे भलायकेचे रेतीर. हांगासर रेतीर आयल्या हर एकल्यांक आंतरीक बरी भलायकी मेळच्या, तांची पिडा गूण जावच्या, तांकां सुटका सोडवण लाभच्या, तांच्या जिवितांत जे कितें मागोंक आयल्या त्या सर गरजांनी देवान तांकां पावच्या खातीर आमी भक्तीपणान मागया. ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक 30 तारीखेर हांगासर रातीचें जागरण आसा. न्ही जावन त्या सोनवाराचो दीस सकाळीं 6 वरां तावन हांगासर मागणें सुरू जाता. एका दिसाची रेतीर आसा सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत. ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. ताच्या उपरांत हांगासर विनवणी घालूंक विनवणेचे सांदे विनवणी घालतात. ती विनवणी बऱ्या तरान जावच्या खातीर 3 वरां तावन 6 वरां पर्यंत दनपारां. आनी 6 वरां उपरांत रातीचें जागरण सांजेर सुरू जाता. आनी राती 9 वरां तावन हांगासर आमकां रातीच्या जागरणांत मुखेलपण घेवंक मनादीक बाब सिरील लोबो उडपी दीस येता, नावाडीक प्रसंगदार पवित्र आत्म्यान भरलेले ते सर्वेस्पर देवस्थ तांच्या मुखांतर आमच्या लागीं उलयतलो आनी आमकां रातीचें जागरण करूंक व्हडा भक्तीपणान मागणें करूंक तो आमकां मुखेलपण घेतलो. ते सगळ्या रातीचें जागरण बऱ्या तरान जावच्या खातीर सकाळीं 6 वरां पर्यंत तें जागरण आसतलें. सकाळीं 5 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें. चड आनी चड लोकांनी येवन रातीचें जागरण करून आंतरीक बरी भलायकी जोडूंक, सुटका सोडवण जोडूंक, चड आनी चड देवाचे संदेश नव्यान नव्यान जोड घेवंक फावो जावं दी म्हणून, कसलीच अडकळ येना जावं दी म्हणून आमी भक्तीपणान मागया. जेजू म्हाका दुखां आपयता, गोपांत आपल्या आपयता, तो आमची दुखां पसून काडटा. देखून पिडे शिडे वेळार जेजूक उलो दिल्यार खंडीत जावन जेजू आमकां आयकता. उलो करया ताका पिडे शिडे वेळार. पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्या. पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्या. कोणी तो जाऊं दी भेदभाव नासता, भलायकी ताची पाटी दिता. कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता, भलायकी ताची पाटी दिता. जेजू आपयता, जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या विविध त्या बसत आता आमी भक्तीपणान मागया. जो कोण आमचे मदें जन्म दिवसाचे वचून आसात तांकां आमी अभिनंदन पाठयता. तशेंच वार्षिक दिवस ह्या ताच्या घराचें उक्तावण ह्या कसलें बरें कार्य करनासात, जुबल्यो करनासात, तुमकां आमी अभिनंदन आनी देवाची आशिर्वाद आमी मागता. जन्म दिवसाचे वचून आसा एल्रेड रेगो, लिओनारा डिसोजा तिरपूर, विजय डिसोजा मुदरंगडी, BA रॅमसन डिसोजा आणि प्रीत पिकाडो अंधेरी, वॅलेस डेसा दुबई, गेविन ग्लॅनी डिसोजा मुल्की. 10th बर्थडे 10व्या वर्साचो बर्थडे सिनारा पिरेरा आणि 5th बर्थडे कॅलिडा पिरेरा, दोगांय शक्तीनगर मँगलोरची. तुमचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवा कर्ग आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां महत्कार्यां आनी अद्भुतां अनुभव केल्ल्या. देवी काकुतीच्या मानाक आनी मरियमाच्या मानाक जेस्सी डिसोजा, पवित्र आत्म्याच्या मानाक आमांतिया वकोला, जेसूच्या पपयत काळजाच्या मानाक पीटर आनी इवेट डिसोजा ब्रह्मावर, सांत आंतोनीच्या मानाक डॉरिस कुटिनो मुल्की, नेल्सन डी अल्मेडा केमाण्णू, लिल्ली फेरावो कंजत बाईल, कार्मिन फुटाडो मुल्की. कुटुंबाचेर जायतीं आशिर्वादां देवान फावो केल्ल्या पासत, दुखाच्या वेळार देवान बुजयल्ल्या पासत, देवी कुलरेत्रमंदाच्या आराधना वेळार देवान बुजयलें, जिवितांत नवो बरोसो दिलो, जिवितांत आशा सांडलेली जीव घात करीचें म्हण चिंतलें, तांतलें देवान बाचाव केलें, सोरो सोडूंक देवान कृपा दिली, कुटुंबांत परतून एकवटायलें, दोगा घोव बायलांक सांगाता हाडलें, वेगळ्या सारच्या वाट्यार आसलीं,
भुरग्यांचे देणेनातले 12 वर्सां तावन भुरग्यांचे देणें लाभलें घरांत वर्ती शांती आनी समाधान आयलां गोबायला मदें आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें माया मोगान एकवट आयलां भक्ती पडनातले मिसाक वचनातली कुमसारा वचनातली सगळें कुटुंब मुंच कुमसारा वेता मिसाक वेता देवाचें उतर घरांत वाचूंक तांणी सुरू केलां इगर्जेंत क्रियाशील जावंक भागीदार जावंक सुरू केलां देखून देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात अर्घ आनी होगलाब तुका सुमया जेजू विविध तेसां पासत मागया मिशेल डिसोस आनी तेजें कुटुंब US आसा तांच्या विशयी तेसां पासत मागया बरी भलायकी लाभच्या पासत फिलोमिना फेर्नांडीस पासत मागया बरी भलायकी लाभच्या पासत कुटुंबांत शांती समाधान मेळच्या वचत मागो उलो दिता फ्लोरी डिसोसा अंधेरी इस्ट सिसिलिया तेईतेस तिचे 11 लाख रुपये ऑनलायन फ्रॉडांत तिने होगडायले ते तिका पाठी मेळच्या खातीर ऑनलायन फ्रॉडांत पयशे होगडायल्यान की पयशे पाठी मेळच्या खातीर आनी असल्या फ्रॉड आतावन असल्या त्या वायट आतावन फसोवच्या संगतीतावन आमकां देवान राखच्या खातीर रेशल डेसा गूण जावच्या खातीर ताका उज्याचे घाय जाल्यात विक्रोली मुंबई आसा ती तिने गूण जावच्या खातीर मागया ॲक्सिडेंटावरी जाल्ले घाय गूण जावच्या खातीर सर्जरीचे घाय गूण जावच्या खातीर सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर कॅन्सर पिडेतावन देवान गूण करचे खातीर पायल्स पिडेतावन गूण करचे खातीर PCOD समस्या आसा रक्तस्राव सारको जायना काजर जावच्याक अडकळ आसा तांतले देवान निवारच्या खातीर काजर जिवितांत भुरगें जावच्याक अडकळ आसा तांतले देवान निवारच्या खातीर IVF करूंक चिंतलां तांकां सुफळ जावच्या खातीर आमी मागया येवच्या हप्त्यांत येवच्या आयतारातावन हांगासर मनादीक बाब एलियास सिक्वेरा एक मालो देसिसो वय भक्तीवंत याजाक वय तो भोव अपुर्बेन देवाचें उतर दिता आनी ताच्या रितीन जायते बरेपणां लाभतात ह्या रितीन चड आनी चड लोकांनी येवन फायदो जोडच्या खातीर येवच्या आयतारा सांजे 6 वरां सुरू जाल्ली ब्रेस्तारा दनपारां 1 वरां पर्यंत आसता ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया आयरीन पिंटो वालेन्सिया लेग सर्जरी आसा आयच्या दिसा ती पांयांची सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या ॲक्सिडेंटाचे घाय गूण जावच्या खातीर मागया सिसिलिया तेईतेस तिने पयशे होगडायल्या तिका फाटी मेळच्या खातीर कॅनडांत जॉब एक बरें काम मेळच्या खातीर फुलेवी मागोवंक उलो दिता कार्मेंट म्हणली बहीण कुलशेखर मागो उलो दिता ह्या सर त्या पासत मागया आयकमचें प्रार्थन येसम्या आतां आमी मरण पावल्ल्या पासत मागया सेकंड डेथ एनिवर्सरी दिशा खेलकर मारोलू देवादीन डॉक्टर काजोल डिसोजा बेलमण देवादीन एंटनी डिमेल्लो वासे ईस्ट देवादीन एग्नेल कब्राल जोगेश्वरी ईस्ट देवादीन साइमन लिडविन फेर्नांडीस बायंदूरू देवादीन स्टेफान कोरिया मुल्की देवादीन सिप्रियन फुटाडो मुल्की देवादीन फिलिप रोजारियो डिसोजा आनी एलिझाबेथ डिसोजा ओमजुरू देवादीन सिल्वेस्टर पिंटो एयाडी देवादीन क्लॅरेन्स पिंटो रुजाई 19th डेथ एनिवर्सरी फ्रांसिस लोबो बोंदेल मँगलोरू देवादीन शुबाईल फेर्नांडीस मुंबई सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमीन सरलेल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमीन दिमी घालया तकली बागोवया बोपय सक्रांतीचे आशिर्वाद जोडया Praise the Lord. Praise the Lord. हांव अनिता नारामपाटी तावन आयल्या हांव काजर जावन 18 वर्सां जाली म्हाका एक भुरगें जालें ताका हुशार नासतना ते एक 1.5 वर्सांनी सरले ताच्या उपरांत एक चेडूं भुरगें जालें हुशार आसा तिसऱ्या भुरग्याक प्रॉब्लेम आसा म्हणून डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन जायचें म्हणून हांवें एक म्हाका भुरगें आसा न्ही एक अशें जाल्यार हांव पळयता न्हू हांवें चिंतलें आतां देवान म्हाका बरें 5व्यांत चरको भुरगो शिकता एक 15 वर्सां पयलें पियोवणें स्टार्ट केलें आदल्या वर्सा जुनांत हांगा येवन ताणें रिट्रीट केली आज म्हणसर ताणें सोरो सोडला आतां सकरा आमी बरीं आसात कश्टा दुखांत पावले देवाक अर्गां दिता
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ದೇವಗೆ ನಂಬುಕಂತವನು ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A2 ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 19. आयल्या तुझे समकार आमच्या काळजानी भरपूर धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरात दी उर्बा धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरात दी उर्बा संदेश तुझा परगटू महिमा तुझी नावाडू शाश्वत शांती सदाच पेट याशी साथ तुझ्या साक्रांत शाश्वत शांती सदाच पेट याशी साथ तुझ्या साक्रांत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भोव मोगाचे न्हू सर्वेस्पोर देव आमच्या दोळ्यांतली हर एक दुखां पळयता. आमी रडल्या वेळार देव आमकां बुजयता. नाईन गांवच्या विधव स्त्रियेक जेजून म्हळें रडा नाका बाये रडा नाका म्हणून सांगून तिका बुजयलें. तोच सोमी जेजू तुज्या दोळ्यांत एक दूख घळत जाल्यार खंडे जावन तुज्या गरजांनी पावता. पूण सोमयान आमचें रडणें पळयचें जाल्यार म्हळ्यार तो पळयता न्ही जावन ताणें आमकां बुजयचें जाल्यार आमी मानाचे घनाचे मर्यादेचे आनी देवाक मानता तसले जायचे. हाच्या पयल्या वचपांत देवाचें उतर आमकां जागयता. तरी एक घडी भर आमी मोगाचें नांव दोळे धांपया. आमी देवा मुखार उबे रावन मानाचे घनाचे मर्यादेचे आनी बऱ्या सालीचे जावन आसा गी. आनी आमची कसलीं दुखां आसात ती देवा मुखार दवरचें पयलें आमी पयलें आमचें अंतस्कर नितळ करून घेसय. देखून देवा कडचें बक्षणे मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर पदवेदार आमच्या मोपगाळ बापा तुजी अगणित पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बक्षणें दिवन तूं दाखयताय. तर आमची पातकां तुज्या मुखार आमी वळखता. आमकां शुद्ध परिशुद्ध कर आनी तुका मानता तसले मानाचे घनाचे दयाळायेचे काकुदीचे आनी मर्यादेचे व्यक्ती आमकां जावन तूं बदल. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या सासना. आमेन. साम पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो ही एक सांगणी खरी. जो कोण धर्माध्यक्ष जावंक सोदता
तो उत्तम कामाक आशेता. देखून एक धर्माध्यक्ष जाय जय निर्दोशी आपले एकलेच पतीनेक विश्वासी रावता तो हळत सांबाळतलो, शाणो, घणेस्त, हेरांक स्वागत करतलो आनी निपुण शिक्षक. तो बेबदो आनी हारामी जायनाये, बागार न्याय झगडीं चुकोवन सादो आनी समाधानी ताणें जाय जय. दुडवाक लबदल्लो तो जायनाये. आपलें घरदार बऱ्या तरान सांबाळटलो आनी आपल्या भुरग्यांत तावन विधेयपण घेतलो, मान मर्याद सांबाळटलो तसलो तो जाय जय. जर एक मनीस आपलेंच कुटुंब बरेपणी सांबाळूंक शकना तर तो पवित्र सभेची जतन कसो घेतलो. तो आयलेवर क्रिस्तांव जाल्लो तसलो जावंक नजो, कित्याक तो गर्वान बरोवन देवसाराक लागून घेतलेले शिक्षेक पात्र जायत. तितलेंच न्हय, बरे मर्यादिसो म्हणून अक्रिस्तांवां मदें नांव वेल्लो तो जाय जय. नांतर तो आपाकिर्तेक पात्र जायत आनी शेकी देवसाराच्या पासांत सांपण वसात. हेच परी सभेचे सेवाक बरे सालीचे आनी उक्त्या मनाचे जाय जय. तांणी लेखावरतो पियोवण्याक जावं दुडवाचे आशेक लाभदाल्ले जायनाये. नितळ अंतस्करणान भावार्थाचे गूट सांबाळून धरतले तसले ते जाय जय. तांकां पयलें व्हरून पळय जय, तोवळ तांचे सालींत ते आक्षेपाविने म्हूण कळोवन आयल्यार मात्र तांकां सभेक म्हूण नेमाक करयेत. तांच्यो बायल्यो सयत मर्यादवंत जाय जय. कोबराडी जायनासतना हळत सांबाळटली आनी सहसंगतीने विश्वासी म्हणून तांणी दाखय जय. एक सेवाकान एकलेच स्त्रियेचो पती जाय जय. आपलें घरदार आनी आपल्या भुरग्यांक बरेंकर सांबाळूंक शकतलो ताणें जाय जय. अशें सेवाक जावन खरी सेवा करतले, आपणाकच एक बरें स्थान आनी क्रिस्तांव विशयांत धैर्यान उलोवचे हक्क जोडूंक पावतले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सतानितीचे वाटेन हांव चलतलो. सतानितीचे वाटेन हांव चलतलो. दये आनी निती विशीं हें म्हजें गीत. तुका सर्वेस्परा तें हांव रसून गायतां. संपूर्णकायेचे वाटेन हांव चलत आसा, केन्ना म्हाका दर्शन दितलो. श्लोक. सतानितीचे वाटेन हांव चलतलो. म्हज्या घरांती सतानितीचे वाटेन हांव चलतलो. खंयचीय वायट साल म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरचो ना. श्लोक. सतानितीचे वाटेन हांव चलतलो. शेजाऱ्याचेर गुप्ती लिप्ती बदलाम घालच्याचेर तोंड हांव दंपयतलो. हांकारी दिश्ट आनी गरवी जिनोस म्हज्यान सोसूंक जायना. श्लोक. सतानितीचे वाटेन हांव चलतलो. म्हज्या गांवांतल्या विश्वास्यांक म्हज्या घरांत बिडार दिवच्याक हांव सोदून आसा. संपूर्णकायेचे वाटेन चलतल्यांक मात्र इश्टेगात म्हाका जाय. श्लोक. सतानितीचे वाटेन हांव चलतलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू नाईन नावाच्या एक शहराक गेलो. ताचे शिस आनी वडेक लोकां जमोई ताच्या संगाता गेलो. शहराच्या दारवटासरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हणून भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शारांतल्या लोकांचो वडयक जमो तिचे संगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताचें काळीज
कनवाळायेन भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका आनी मुखार सन्न तुंबाक ताणें हात लायलो. खांदेली थंयच उबे रावले. तवळ जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. तवळ मेल्लो उठोवन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलो. सुमेस्तां भियेली आनी देवाची स्तुती कर म्हणाली, वडयेक प्रभादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुजे उतरा वरवीं बोगसुपातका आमची वाडो भावार्थ आमचो. भोव मोगाचें न्हू, ह्या दिसांनी एक कुटुंब आपल्या दैवीक अनुभोगा विशयांत आमकां तिळशिता. डॅनियल म्हणलो भाव पिडेन पडलो आनी आस्पत्रेंत आसलो. लगभग 3 म्हयने 90 डेजाचे चड तो आस्पत्रेंत आसलो, कोमांत आसलो, उलयनातलो. तांकां दैवीक कलोरेतीन मंदिर भोव पयस आसा. देखून फोन करून हरी एका दिसा म्हणल्यार बरी हांगासर ताचे खातीर मागोवंक ती उलो दितली. आनी सबार पोटी हांवें फोनारी त्या डॅनियल भावा खातीर मागलां. आनी उपरांत 9 म्हयन्या उपरांत तो भाव कोमांत आसलो, उलोवंक लागलो. आनी उपरांत तो आस्पत्रेंत आसलो, आतां ताच्या घरा आसा. संपूर्ण बरो जावना, पूण आनकी चड बरो ताणें जायचे आमी ताचे खातीर मागया. हाच्या द्वारे म्हाका आमच्या नियाळाक येता देवाचें उतर. किर्तन 107, 20 आनी 8 तांच्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें तांकां तांच्या आकांतांतलें निवारलें. आमच्या कश्टांच्या वेळार दुखां गळोवन देवाक आमी उलो मारल्यार देव आमचें मागणें आयकता. सामुएलीच्या पयल्या बुकांत आमी वाचता, सिलोय म्हणल्यार त्या देवळांत वचून हान्ना भुरग्यां विणेती आसली, दुखां गळोवन रडोन मागता. थंयसर येली त्या याजाका मुखांतर देव तिका बुजयता आनी देव तिका एका भुरग्याचें देणें फाव करता. इस्रायल परजा इजिप्तांत आसली, दुखां गळोवन देवाक तांणी उलो मारलो. देवान तांचें मागणें आयकलें म्हणटा पळयत पुस्तक. देवान तांकां सोडयलें. बॅबुलोनाच्या बंदडींत आसतना इस्रायल परजेन परतून सर्वेस्पर देवाक उलो मारलो. देवान तांकां निवारलें. आब्रामान आनी सारान आपल्या उतर प्रायर देवाक उलो मारलो. देवान तांकां वांसडेपणांतले सुटका दिली आनी तांकां भुरग्यांचें देणें दिलें. जो कोण देवाक उलो मारता तांकां देव मोगान आयकता आनी तांच्या गरजांत तो पावता. देखून किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्परा मुखार तुजें दूख वमती. जळत्या बोल्यांत सर्वेस्पर देव मैशे लागीं उलोवन म्हणटा, म्हज्या भुरग्यांचें दूख हांवें पळयलां, तांची बोब म्हज्या कानाक पडल्या, तांचें दळदीरपण हांवें पळयलां. मोगाचें न्हू, देव आमचें दूख पळयता. जशें नायन गांवच्या स्त्रीयेक जेजून बुजयलें, रडा नाका बाये, रडा नाका. तो आमकां बुजयता मात न्ही, जशें नायन गांवच्या स्त्रीयेच्या त्या मेल्ल्या भुरग्याक जेजून जिवंत उठयलें. देवाक साथ जालें कितेंच ना. आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिताय तो करतलो. पूण आमी मात्र देवाक उलो मार, देवाची तावन कृपा आनी आशिर्वादान जोड घेवचें जाल्यार आमचें जिवीत आपुरबायेचें जायचें. हाच्या पयल्या वाचपांत तिमोथीक बरयल्या पत्रांत सांत पावल आमकां म्हणटा, धर्माध्यक्ष जावंक आशेताल्यांनी. धर्माध्यक्ष म्हणटना केवळ बिशप जावंक आशेताल्यांनी न्ही, धर्म म्हळ्यार समर्थींत एक बरो मुखेली जावंक आशेताल्यांनी. तशें म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव हर एक आमच्या परिस्थितींत आमी एक मुखेली जावन आसा. कुटुंबांत, ह्या संस्थांत, ह्या कंपनींत, कारखान्यांत खंयसर आमी वावरता, कोणा सांगात आमी आसा थंयसर आमी भावार्थान मुखेलपण घेवचें जाल्यार आमी मानाचे जायचे, घानाचे जायचे, मर्यादेचे जायचे, खालते जायचे, विस्वासी जायचे, देवाचे उपादेश मोडिनातले तसले जायचे, धैर्यान आनी भावार्थान आमचो सुवार्थ, आमचो भावार्थ परगट करतले तसले जायचे. त्या दाळा देव आमकां मानवता मात न्ही, आमच्या हर एका बोबेक देव कान दिता. हर एक आमचें दूख तो पुसून काडटा आनी देव खरेपणी
आमचो दुखां पसून काडटलो देव म्हणून आमच्या जिवितांत तो रुजू करतलो असलो अनुभव म्हाका तुका आमकां हर एकल्यांक जावं दी देखून आमकां आमी उंड्या आनी वायना सभेन सर्वेस्पर देवाक भेटोवन दिवया आनी भेटोवणेचें गीत आमी भक्तीपणी आतां आमी गावया. गीत नंबर D7 पान संको 41 पेज नंबर 41. जीवन मुझे जे मका दिले तुवे वो पुंदिता सर्वस मुझे यावुंड्या वायना सोवे देणी तुवे दिल्ली मका तुका भेटयता सगळी आधार तुझो दी तू म्हाका सांग तुजी सरकाळी. भावा भयणीन आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आनी आमी करचें तें समर्पण सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस ज्यादा स्पोर म्हणून घे. म्हज्या सांगाता तुमी म्हणा सर्गींच्या बापा श्रींच्या बापा ह्या उंड्या सवें ह्या उंड्या सवें हांव म्हजें जिवीत तुका भेटोवन दितां. तुका भेटोवन दिता. म्हाकाय सड आनी सड सड जेजू सारको तूं कर. सारकें तूं कर. ह्या कालसिंत कालसिंत सर म्हजीं दुखां तुका सर म्हजे आकांत ह्या कांत सर म्हजे कश्ट कश्ट तुका भेटोवन दितां. भेटोवन दिता. नाईन गांवच्या नायन गांवच्या विधवी स्त्रियेक स्त्रियेक तुवें बुजयलें बरी दिल्ले बरी म्हाकाय तूं बुजय तूं बुजय. म्हजीं दुखां तो पुसून काड काड. हें हांव मागतां सम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. आमचे सगळें आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं सगळें तुवें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मरेच्या उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण ताणें उगडापें केलें. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्यास खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पोवची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या, म्हज्या देवा.
भावार्थाचो घोट परगटुया. सुमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव क्वार मोरये देवाचे माये संगती भगियन जुजे तिसो निश्कळंक पती, भगियन धर्मदूत, भगियन आन्न जॉन्सन, जुजेफ नाडा मिशनेश्वरीचे सर मार्तीर भाव आनी सर्व कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी एकामेका बक्षिसी राग जगणे सगळें पयसरून माया मोगान देवाच्या राज्यान जियेजय. देखून भक्तीपणी आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांत तूं आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दादोस काय फावो कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरव शानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती आनी समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. शालोम. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हज्या देवाचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. काळीज मुझे राखो नसा समिया तुझ्या येण्या अत्रे गान हांव लालेव नसा दुनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांत या प्रकाश तुझो पाक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या समिया म्हाका बस.
अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणी मोगाळा जेजू मगळा जेजू तू भोवपोई सक्रामेंतांत बापूय सक्रामेंत खरोच हजर आसाय हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय काळजांत तूं आयलाय. हांव तुका स्वागत करता स्वागत करता. म्हजी दुखां तूं पुसून काड दुखां तूं पुसून काड. म्हज्या दुखांत दुखांत हांवें निराश जायना शंकर जायना शंकर. बगार तुजेर बगार तुजेर पातयेणी दवरूंक दवरूंक आनी विस्वासी रावोंक रावोंक म्हाका तूं कृपा दी म्हाका तूं कृपा दी. म्हाका तूं नितळ आनी निर्मळ कर कर घनासो आनी मर्यादिसो कर कर आमेन आमेन. प्रार्थोया जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोग गुणादीक वखद जावं दी जशें ह्या रितीन जेजूचें स्मरण संभ्रमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशें सरगारी ताच्या वैभवांती आमकां वांटो मेळ्ळो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन. भोव मोगाचे न्हू ह्या हप्त्यान कोंकणी रेतेर जावन आसा येवच्या हप्त्यान मनादीक बाप एलियास सिक्वेरा भोव एक भक्तिवंत याजक पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त याजक ताचे रेतेर वेळा जायतीं आजापां विजमितां आनी वर्ती बऱ्या भलायकी सुटका सोडून लाभता तुमी खंडीत जावन त्या रेतेरीक या तुमी जाणात तो पाद्र्या पांयांक व्हणो सयत घालना केदाळे मागण्यांत आसता रातीच्या जागरणांत तो आसता खंडीत जावन आयतारा संजे 6 वरां रेतेर सुरू जाल्यार ब्रेस्तारा दनपारां 1 वरां पर्यंत आसता पण हाकी रेतेरीक पयशे दिवंक जायना जाल्यार उचित ती रेतेर करूंक अवकाश आसा हे या तुमी रेतेर करा चड आनी चड बरेपण जोण घेया शेनवाराच्या रेतेर मात येवंक विसरा नाका सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत समियाच्या हाजीरपणांत रावन समियाची कृपा आमी जोडून घेवया वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मानगीत गीत नंबर F4 564 पेज नंबर 64. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या अर्गां दिल्या देण्या पासो ताच्या मोगा पासो परत्या बुकार ताचो बाबुळ्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेता वेगना अनवारांनी राखून व्हरता सतांनी ती जियोंक आदार दिता जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्याक अर्गां दिल्या देण्या पासो ताच्या मोगा पासो परत्या बुकार ताचो बाबुळ्या मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान पुरुषाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.